सोमार 9 ऑक्टोबर मुखेल बोळ वच आनी तुमी तशेंच कर. नियाळाक आदार. कोविड-19 महामारीच्या वेळार जायत्या दोतोर नर्सींनी आनी हेर दुसऱ्या भावा भयणांनी जात कात गरीब गिरेस्त दोन पोळे नासतना हे पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या घरच्यांक हे पिडे आकारता वेळार सेवा दिली. तांचे सोवें दया दाखयली. ह्या असल्या दोयाल काळजाच्या मनशांनी भियेनासतना आनी आपल्या जिवाची लेगून पर्वा धरिनासतना दुसऱ्यांची मोगान सेवा केली. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू बरो समारितान हाची खबर करता. हे वेपारींत आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशी आमच्या जिविताची वागणूक कशी जावंक जाय तें आमकां स्पश्ट जाता. त्या धर्मशास्त्रा भाशेन समूर्त वो कायदे शिकल्यार वो जाणा जाल्यार पुरो न्हय, मागणें आनी हेर धर्मीक चाली रिती पाळून आपूण बरो क्रिस्तांव कसो देवाचो मोग करता अशें समजल्यारूच पुरो ना. आमच्या धर्माक आनी एक बाजू आसा आनी तो म्हणल्यार पेल्याचो मोग वो दया. पयल्या वाचपान जोनास प्रवाद्या वरवीं देवाचो संदेश आयकून निनेवे शाराचो लोक कसो आपले नश्टें जिवीत बदलता आनी अशें देवाची दया तांकां फावो जाता तें आयकता. आमी क्रिस्तांवां जेजूची पाटलावदारां आमच्या संस्कारां मागण्या आनी धर्मीक रिती वरवीं खरी क्रिस्ताक कोडण्यांतल्यान आनी सेवेंतल्यान गोवाय दिवंक वावरुया. दुसऱ्या सोबें दोयाळ जावन मोगाची आज्ञा पाळुया. दुसऱ्यांक बरें समारितान कशें जावया. म्हजो थाराव कुटुंबांत, समुदायांत, वावराच्या जाग्यार, इर्गोजेन, समाजांत बरो समारितान जावन वावुरतली.